मंगळ भाव भयणीनो, एक तरणाटो घोव सकाळचे बेगीन उठतालो, आपण एकटोच नाश्तो तयार करतालो आनी एकटोच नाश्तो करून आपल्याच्या कामाक वयतालो. एक दीस ताणें ताचे बायल एक नाश्तो रांदता तें पळयलें. ती बेगीन उठली आनी नाश्तो तयार केलो आनी तेच्या बरोबर नाश्तो केलो. तेका अजापशें दिसलें हें आनी कशें कित्याक तो ताणें नाश्तो केल्या उपरांत पळयलें की बायलेन एक पुस्तक वाचलें, रिडर्स डायजेस्ट, आनी थंयसर एक लेख आसलें, कॅन युरोपियन वायव्ज बी बेटर. युरोपाच्यो बायलो दुसऱ्या बायलां परस बऱ्यो. घोडये तो म्हणटा ते लेख वाचल्या उपरांत एकामेकाची सेवा करूंक जाय, कितें तरी ते तिका जो संदेश मेळ्ळो तो तिणें आपणायलो आपल्या जिवितांत. नुस्तें वाचून तेचेर नियाळ करून आपल्याक जाय तें करूंक ना, बगोर आपल्या घोवा बरोबर एकामेकाची सेवा करून सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन सदांच विश्वासी रावतली. हें तिणें आपल्या जिवितांत कृत्या वरवीं करण्या वरवीं दाखयलें आनी तेंच जेजू आमकां उगडास कोत्ता. पोतून पोतून बोगसोणें मागतात, कुमसारां कोत्तात, तेर्स कोत्तात, नोवेनां करतात, पूण तूं आपल्याक जाय तशेंच करतात. थोडे मिलाग्र्यो करतात, देंवचाराक काडटात, पूण आपल्याचें उतर पाळिनात. तांकां हांव वळखोचो ना.